तिडकल्ल्या पॅरा टिचर्सांनी सर्व शिक्षा अभियानाच्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल पवाराक बिरेस्तारा घेराव घालो. आमकां न्याय जाय म्हणून तांणी शिक्षण खात्याच्या भायर घोशणा दिल्यो. कामार कायम करचे, 10 वर्सांच्या कामाची नोंद घेवची ही तांची मागणी. अनिल पवारान जरी तांची घाराणी आयकून घेतली तरी आपूण कांयच करूंक शकना म्हणून तांणी स्पश्ट केलें. Director of Education as well as Government of Goa do not have a concrete recruitment policy. Do you admit that? Yes or no? You have to look at you tell me under what decision right you are facilitating. Under what? See, government decision. No, government decision, not government decision. Government decision. When you are there is a manipulation. There is a manipulation. Nothing doing. आम्ही डिमांड केला की आमचे जे पॉइंट्स ऑफ मेरिट आसा न्ही त्या प्रमाणे तू तुझे जे आसा पळय एडिशनल जे तुझे रिमार्क्स आसा आनी फायल आसा ती पुटअप कर. प्रायमरी टिचरांक शिकोवपाक फक्त 12वी पर्यंत शिक्षणाची गरज आसा. आमचे टिचर्स आसा ते ग्रॅज्युएट्स आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आसा, सगळेच ना बरेचशे जाण पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा. 10 वर्साचे आमकां अनुभव आसा. सर्व शिक्षा अभियान कॅनॉट से दॅट यू रेग्युलराइज दीस पीपल. खंयचे ते येवन मेळटात ते येता कशें येता पळय न्ही तुवें कशें ते घुसलें मॉब न्ही तें. हांवें सांगलें तर ते आयकतात तूं लागना म्हण कसं सांगता काय म्हणटा तें. पे मास्टर इज डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. पे मास्टर इज नॉट सर्व शिक्षा अभियान. तेंगेल पेमेंट डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक वता. Ultimately, they have given me certain merits on which I have to put up this, inform the further this. I will take up that, and I will already file has been moved. Already a file has been moved in this regard. But this supplementary they want to that, I will forward it to the further office. बाणावलेचो आमदार कायतू पर्यटन मंत्री परुळेकाराचेर बरोच चळवला. कोट्यांनी पयशे मोडून बीच क्लिनिंग कॉन्ट्राक्ट दिलां, मात कोलवा दर्यावेळ घाण ती घाणूच. पर्यटन खातें सांबाळूंक जायना जाल्यार परुळेकारान राजिनामो दिवचो. कायतू म्हणटा सरकारान तेंको दिवन कांयच फायदो ना. सरकार फक्त आपल्याच मनशांची कामां करता. आनी बरो फेमस बीच आसा आनी आतां तो सद्या पळयलेल्यार सारको तेजें हें जाल्लें आसा. हाजें तुगे कितें रिएक्शन कित्याक जायना क्लीन कित्याक जायना गार्बेज. हांव नको लास्ट टायम तुमचो येयलो आसतलो हांवें अरावंड अबावट 100 लोकांक कोलवा पार्किंग एरिया आहा पळय तो साफ केल्लो आनीक ब्रिजीस आहाय ते दोनी. हांव नको ट्युरिजम गोवोरमेंटान ट्युरिजम डिपार्टमेंट आमी 3 करोड जाल्ले थिंगा 13 करोडांचो न्यू कॉन्ट्रॅक्ट दिलो म्हणटाय. हांव नको एक्झॅक्टली कितू एमावंट तो तरूय आसतना आमगे बीच क्लीन जायना. आनीक हांव नको ट्युरिजम मिनिस्टर कितको सोजमावपा तें मुगे इतलें ताका हें रिक्वेस्ट तेका जायना जाल्यार तें कोदलावयले देंवचो. ते आनी दुसरे कोण बरे मनीस आहाय तेंक तरी एटलिस्ट चार्ज घेवन काम सारकें करून दी. गोवोरमेंटाक पयशे वेस्ट कोताय ते वेस्ट कोताय आनीक सफाई जायना. कित्याक कोलवा फेमस बीच एप्रील मे तितून लोक येता आनीक बिचीस वयले ओडशी दिसता. एक आमचे सावथाक कोस्टल बेल्टाक ट्युरिस्ट येताय. हें कुर्च्योनी ते सायडी वचून सांग्या ते सायडी वचून पयशे मोडटाय मरे. थिंगा आनीक टेंडर काडल्याय. हांव म्हणटा तुमकां हिंगा आहा तेंच कंप्लीट करूंक जायना. तें पेंडींग दोन ते सायडी कित्याक हें कोताय तुमगे मनीस म्हणून वो MD ते तेंगेले हितू डिपार्टमेंटा चेअरमॅन आहा वो कितें आहा म्हणून तेका लागून कोताय जाल्यार नाका. हांव गोवोरमेंटाक सपोर्ट कोत्ता. तरूय आसतना ही काम जायना. गोवोरमेंटाक सपोर्ट देखून कोन्ना देखून जाल्यार हें लोकांचे लिवींग मरे हाचेर ट्युरिजमाचेर. ट्युरिजमाक काबार केलें जाल्यार उल कितें. पावत्या मनशा कडेन ती वस्तू पडलो नाय गोवोरमेंटान. प्रॉब्लेम जालें तें. तेका लागून आज पासून गोंयां पेडा जायत गेला आनी आनीकूय पेडा जातले. खंय ना चोरां ते सगळ्यांक दिलो खंय ना तसलीच गती. म्हणजे हांवें दुसऱ्यान चोरलेलें तेका सोडला आपण आपल्याकूय चोरूंक जाय म्हणून हे गत जालो खंय ना गोवोरमेंटान. तर हांव मागता जरी तर हेको जायना दिलीप पावलेकरा कडेन तेणें रिजायन जावचें. मिनिस्टराक न्ही
टुरिझम मिनिस्टर इतलो म्हणटा फोटो काड आनी धाड वॉट्सॅपाचेर आमी फोटो काडू हाय. कोलवा वॉटर स्पोर्ट्सवाले आणि कांय गेस्ट हाऊसवाल्यांनी सरकाराची वाट पळोवन निमाणे कोलवा दर्यावेळ स्वताच साफ करपाक घेतली. स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडून कामगार घालून तांणी दर्यावेळ साफ केली. बिचावेले घाणीक लागून फाटले 5-6 म्हयने जाले तांच्या धंद्याक मार बसला. कोस्तांसियो क्रास्टो गोल्डन रोजा पत्रा हिंगा आमगे गेस्ट हाऊस हा बीचेर आतां 6 म्हयने जाले गेस्ट हाऊस बंद गार्बेजी लागून सगळे गार्बेज हटाय शेकवाले चोय तांकां घालूंक जायना ते डायरेक्ट हिंगा घाताय आनी काडपा मनीस ना गायले मग प्रॉब्लेम ना काडपा मनीस ना पंचायती एक्शन घेयना ना म्हण टुरिझम एक्शन घेयना कॉन्ट्रॅक्टर दिलो तोय पयशे हायन गेलो आनी कोण काडपा आतां 1 म्हयनो जालो अशी पडवा गार्बेज कोण काडनाय सो पयशे मुगे पयशे दिवन आतां हांव क्लियर करपाक सोदता मुगे बिजनस इफेक्ट जाता. आतां 1 म्हयनो जालो एसी पडवा आहा ती पडटी सगळी ब्रीज बी ब्लॉक जाली गेस्टिंग सब पोतोन वयता भितर येयना मुगे 6 म्हयने जाले गेस्ट हाऊसय बंद आहा सो इतलें आम प्रॉब्लेम आतां हांव मुगे पयशे आनी शेकवाले जबरदस्तीन हाडून घाताय काड म्हळ्यार ते म्हणटा आमकां लुगार दिला टुरिझमान चोवपा जाय टुरिझम म्हणटा आपल्या पडना पंचायत म्हणटा आपल्या पडना ना लुगार कोणा पडटा आमकां सांगाय कायद्याचेर. बीचेचेर चड मॅस साफ जालें सगळे गार्बेज कोण क्लिनींग करपा ना लास्ट दोन समना मायज जाले आनी आतां सारकें चड मॅस साफ जालें म्हणून आमी वॉटर स्पोर्ट्स बंद जालो आनी ते सायडीन कस्टमर येवन आमकां म्हणटा हें कितें काम हें बिचेर आनी येवपाक आनी म्हणटा मागीर काल आमी चड एक्चुली चड वास येता आनी ते सायडीन दुसरे सायडीन ते वटेन आनी चड मॅस साफ जालो सो आमी आज वॉटर स्पोर्ट्स बंद जाला आनी क्लिनींग करपाक चालू केलां आनी टायम आनी चालू करतले वॉटर स्पोर्ट्सान गेलो लागून तुमचे पासून टुरिस्ट कमी जाले कोलवा. हय ट्युरिस्ट एका लागून कितू आतां आमगे लास्ट टायम एवरी इयर आमकां 20% एश कोन हें जाय जाता डिक्रीज जाय जाता आमगे ट्युरिस्ट. घेऊया एक विराम.